सुम्याचें आराधन आमी केलें ह्या नव्यानाच्या मिसाक आमी तीन जाल्या आयच्या नव्यानाचे मीस हांव प्रत्येक जावन म्हज्या बाबाच्या आत्म्या खातीर भेटयता म्हजो पप्पा सोरोन 1 म्हयनो जाता ह्या बाकी संदर्भार हांगासर तो हर एका मंगळारा ताका तांकता परी ह्या नव्याना घेतलो ताचो उडासकान म्हयन्याचो उडासकान आमच्या कुटुंबाचें मीस दिलां ताच्या आत्म्या पासत मागोवन तुमकां उलो दितां तशेंच हेर ते समासात बऱ्या भलायके खातीर मीस दिलां आयडा डिसोजा होली रोजरी वडो आनी अर्गा मिसां दिल्यांत मेरी डिसोजा सान पावल वडो एरल डिसोजा सान जोकीम वडो ग्रेटा डिसोजा किन्निगोळी लॅनमिन डिकुना लुड्स वडो डॉरटी कोरेया कुळूरू अन्विता डेल्फिन पिंटो बाजपे आनी सीमा तशेंच विनफ्रेड मोनीज लुड्स वडो ह्या सकट त्या समा पसोती ह्या बलिदाना वेळार आमी मागता भक्तीपणी ह्या बलिदानांत आमी आतां प्रवेश जावया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू आयचें देवाचें उतर आमकां हे परी प्राप्त जाता पयल्या वचपांत सर्वेस्पर देव इजाया प्रवद्या मुखांत्र सोदोमाच्या आनी गोमोराच्या लोकांक उल्लेखून इस्रायल पडजेक जागवणी दिवन सांगता तुमकांच तुमी नितळ करा म्हजे समोर येता आसतना नितळ जावन या हांव कसलेंच अनितळ या अनिस्कळ पसंद करिना तुमचे हात धुया तुमकांच नितळ जावन म्हजे सरसून येया म्हणटा सर्वेस्परा देवा मुखार कसलेंच वायट रावोंक शकना सर्वेस्परा मुखार आमी सगळ्यांनी नितळ निर्मळ जावन मात्र रावोंक शकता सर्वेस्पर देव सगळो कणवळ आनी दयाळ ताच्या परजीचे पाताक तो बक्षिता तो म्हणटा येया उलोवन पळोवया तुमची पातकां कितली ती कठोर जाल्यार तुमी भियोवची गरज ना ती रक्ता बरी थंडी आसल्यार हिमा बरी हांव धवी करतलो देवाची खाकूळ तितली आगाज जावन आसा इस्रायल पडजे कितले पटी पडली तितले पटी हात धन देवान तिका उखल्ली हो जावन आसा आमचो देव आनी सरेस्पर देवाची खणमळाई दयाळाय नियाळसो वेळ जावन आसा प्राजीत काळ ह्या प्राजीत काळार देवाच्या उतराद्वारी देवाची खाकूळ आमी नियाळन आसा हाच्या मंजेलांत जेजू आमकां फारिजेवांच्या शास्त्र्यांच्या कपटपणा विशीं जागयता जेजू खडाखडी उलयतलो जें कितें ताका नापसंद येचें तो पळयता तें तो खंडन करतलो शास्त्र्यांक फारिजेवांक हें जायनातलें देखून ते ताचेर विरोध रावले बाबा भयणो ह्या संवसारांत सता नितीन आमी जियोंक आसा आनी जेजू आमकां एक आदर्श जावन आसा जेजून सांगिल्ले बरें आमी चलया तवळ सर्गीच्या वाटेन आमी चलतले हांव ह्या बगी संदर्भार देवाच्या उतराद्वारे प्रेरीत जावन आमकांच आमी नितळ कर ह्या मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणी भाग घेवया आमच्या पातकांची दूख धरया देवाची खाकूळ मागोवन सांगाता म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणो सांगता मनाची तोंडार विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सगळ्या देवतांक आनी तुमकां बाबा भयणो सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आमची सर पातकां बगसून आमकां समेस्तांक ससनाच्या जिविता पावो प्रार्थया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवंत लोरेस दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त सक्तीचें कश्ट मरण सोसून माई मेवोन जावं पावलो
ताच्या मोगासारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बोळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतना राजवट चलयता ससनाच्या ससना. बरें करूंक शिका, नीत सोदा. इजाया प्रावादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सोदोमाच्या फुडाऱ्यांनी सर्वेस्पराचें उतार आयका. गोमोराच्या लोकांनो, आमच्या देवाचे शिकवणेक कान दिया. तुमकांच दुया नितळ जाया. तुमचें कोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा आनीक वायट करी नाकात. बरें करूंक शिका, न्याय नीत सोदा, कश्टतल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सोरेस्पर. तुमची पदकां तांबडी आसल्यारी ती हिमा बरी धवी जातली. ती रक्तावर्णाची आसल्यारी ती कापसा बरी धवी जातली. हांव सांगता तें आयकूंक तुमी तयार आसात जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण तुमी इन्कार करून उपराटशात जाल्यार तलवार तुमकां ग्रासितली. कित्याक सर्वेस्पराच्या तोंडान हें सांगलां. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार.
सर्वेस्पो तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभोर्थ महिमा तुका येसुया जेजू लोकांच्या सम्या लागीं आनी आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो शास्त्री आनी फरिजेव मैजेच्या बसक्यार बसून आसात देखून ते तुमकां सांगता ते सक्कट तुमी करा आनी ते शिकयता ते तुमी पाळा पूण ते करतात तेच परी तुमी करिनाकात कित्याक ते सांगूंक सांगतात पूण आपुणूच करिनात जड आनी वोवंक तांकां बरें बांदून मनशाच्या खांद्यार ते सडयतात पूण आपुणूच ते उखलूंक एक बोट लेगून हालयनात सर आपली कामां मनशांनी पळोवंक जाय म्हणल्या इराद्यान ते करतात आपल्या कपलार वा बावल्यांक बांदिल्लो विसनार उतरांचो सामड्या पाटो ते रुंद रुंद करीत वेतात आनी आपल्या आंगवस्त्राचे गोंडे लांब लांब करीत भोंवतात फेस्तां परबांनी पंक्तीर पयिल्लो जागो आनी सिनागोग सभेंत मुखलें बसका तांकां जाय पेंटेसलांत लोकांन तांकां सलाम केल्यार आनी राब्बी म्हळ्यार तांकां बारी खोशी पूण तुमकां कोणीय राब्बी म्हणून उलो मारचें नाका कित्याक तुमचो राब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका बाबाव संवसारांत कोणाकच बापा म्हणून उलो मार करिनाकात कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार मेस्त्री म्हणून तुमकां कोणीय म्हणचें नाका तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त तुमचे भितरलो जो कोण चड वर्तो जावंक जो कोण चड वर्तो तांणी तुमचो साकोर जाय जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो देवाचे उतर हे वखणी तुका ख्रिस्त क्रिस्त थंय बोमोगचे भाव भयणीनो पदऱ्याबान प्रस्तावांत येदोळूच आमकां जेजून कित्याक त्या फरिजेवांक खंडन केलें तांचें कापटपण दाखयलें म्हणून आमकां सांगलें जेजू ह्या मातेवाच्या शुभोर्तेंत पयल्या आनी दुसऱ्या भागांत जुदेवांच्या मुखेल्यांक फरिजेव शास्त्रियांक खंडन करता हेरांक वाट व्हरतल्या कुरड्यानो बायल्यान ताटां नितळ करतात भितर कुसडाय भरल्यानो सुणो काडिल्ल्या फोंडा बरी भायर सोबी दिसतात पूण भितर तुमचें तें कांयच बरेंपण नासल्यान म्हूण जेजू आमकां आपयता आनी आयच्या शुभोर्तेंत आमी आयकलें हे फरिजेव लोकांक शिकयतले बरें मेस्त्री ते जावन आसलें पूण तें कपटी जावन आसलें कपटी म्हूण तांकां जेजू आपयता कपटी म्हळ्यार आमकां दुखता वय मू आमकां दुसरे खंयचे आपयल्यार तितलें दुखना पूण एकल्यान कपटी म्हळ्यार सोसूंक जायना हे कपटी म्हळ्यार कितें एक स्त्रीयेन म्हाका म्हणलें फादर म्हजो घोव आसा पळया इगर्जेक येतना धवे कुर्ता घालता एक बरो कुरीस घालता ताका पळोवन भुरग्यांनी परत एवढी बेसांव दिया फादर म्हणचें तितलो सोबी दिसता कलो एक्टीव फादर इगर्जेंत वचपा वचच्यांत दुतोन शिकोवच्यांत भारी बरो फादर आंजा बरी परजळटा इगर्जेंत पूण घरा आयल्यार कळटा फादर सैतान भितर आसा म्हूण सांगून घरा आयल्यार आमकां उलोवंक ना आमकां जेवंक ना लाडाई केदाळाई आमकां कश्टूंची कोणी सेरे येवन दी सक्कडी जालें शांत कांय ना ते दिया ते कर हें कर तांकां बरें करून पळयता पूण आमकां ताका पळयल्यार जायना फादर कापट पूण म्हळ्यार शांत म्हळ्यार भायर एक भितर एक देखून जेजून ह्या फरिजेवांचें कपटपण खंडन केल्लें हे फरिजेव कोण एक लायक संघटन आमचे बरी आमच्या पवित्र सभेन संघटन आसात मस्त तशेंच एक लायक संघटन सादारण एक 100,000 फरिजेव आसले तांचो स्त्रियांक जागो ना तर तुमकां लागू जायना तांकां धार्मीक नवीकरणा खातीर ते वावुरतले मोइशेच्या धर्मशास्त्राची गूंड अध्ययन ते करतले सिनागोगांत ते शिकयतले आनी तांचे एकच ध्येय ते कायदे नियमां पाळचे पूण तांणी नीज देवाचो उपादेश सोडून सोडलो देखून जेजून तांचें खंडन केल्लें
आनी जेजू म्हणटा ते मोइजेच्या जाग्यार रावन शिकयतात ते तुमी पाळा, पूण ते जी येता ते जिनी पळयनाकात. आनी जेजू मोइजेच्या जाग्यार बसून म्हणटा हांव कितें शिकयता तें तुमी शिका, हांव तुमचो खरो मेस्त्री. आनी तो मेस्त्री जावन आसा देवाचो पूत जेजू क्रिस्त मनशाच्या सल्वसाव खातीर सोदून आयिल्लो. पोरण्या सोल्ल्यांत असलेंत मुखेली आसलें देखून एझेकिएल प्रॉव्हेच्या पुस्तकांत 3-4 अध्याय वचून पळया, ते देव गोवळ्यांचें खंडन करता. हांव म्हज्या गोवळ्या विरोध आसा. सेरेस्पराचें उतर म्हाका फावो जालें, मनशा पुता इस्रायलाच्या गोवळ्या विरोध प्रवाद कर आनी सांग. सेरेस्पर देव म्हणटा आपणाक पोसतात त्या इस्रायलाच्या गोवळ्यांक हा काटा काटा. आपणाकच पोसतले, हिंडाक शिंपडयतले, हिंडाचें खावन पोट भरतल्या गोवळ्यांक देव थंयसर खंडन करता. तितलें मात्र न्ही, देव म्हणटा कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून येतलो आनी तांची जतन घेतलो. हांव तांचे पासून एक गोवळ्याक म्हज्या सेवका दाविदाक नेमतलो आनी तो तांकां सरोवाक व्हरतलो. हांव सर्वेस्पर तांचो देव जातलो आनी म्हजो सेवक दावीद तांचे मदें फुडारी जातलो. हांव सर्वेस्पर उलयता. आनी जेजून म्हणलें तेच, हांव बरो गोवळी, म्हजे बोकरे म्हाका आयकतात. म्हजे पयलीं आयिल्ले सोर आनी लुडकार म्हणटा जेजू. जेजू बरो गोवळी आनी आज म्हणटा हांव तुमचो राब्बी, हांव तुमचो मेस्त्री आनी म्हजेर तावन तुमी शिका. मातेवच्या शुभोर्तेंत 11 अध्याय 20-8 वळी, म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया, म्हजें लक्ष शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कलट्या काळजाचो. देखून बोळ्या आनी कलट्या काळजाचो जेजूचो पाटलाव करूंक आज आमकां आपोवणें जावन आसा. आज आमच्या पवित्र सभेंत जशें फरिजेवांचे लायक पंगड आसले तशें आमचे ते लायक पंगड आसात. यजक, धार्मीक आसा, संघ संस्थे आसात. आज आमकां हे देवाचें उतर आमच्या प्रामाणीकपणांत देवाची सभा करूंक आमकां उलो दिता. सांत पावलो तिमोथीकारां बरयल्ल्या पत्रांत 3 अध्यायांत 8 वळी तावनो, तिमोथी सांत पावलो दियोकोनांक, त्या काळाच्या दियोकोनांक एक बरें उतर सांगता. त्या काळार आमचे बरी कॉवेंतान जातली, सिस्टरान जातली, संघ संस्थेन जातले, त्या वेळार सेवा करचे दियोकोन जावन आसले. आनी कितें म्हणटा म्हळ्यार हेच परी सभेच्या सेवकांक बरी सालीचे आनी उक्त्या मनाचे जाय. कोण सेवा करतात पळया तांणी बऱ्या सालीचे आनी उक्त्या मनाचे जाय. नितळ अंतस्कर्ण बावटाचें गूट सांबाळन धरतलें जाय. नितळ अंतस्करणाचें बावटाचें गूट, बावटाची जणवाय, देवाच्या उतराची जणवाय आसून सांबाळटले आनी शिकयतले जाय. तांणी लेखावर्ते पियोवण्याक जावं दुडवाचे आशेक लबदले जायनाये. संवसाराच्या वस्तूक कुशालकायेक लबदले जायनाये. तसलें तें जाय तांच्या सलींत तें कितें आक्षेपावीण म्हणून कळून आयल्यार मात्र तांकां सेवेक निमीस जाय. कोण पळया असलें खंयचेंच तांचे तें वायट संवय ना, बरे शेगूण आसात, गूण आसात, तांकां देवाच्या सेवेक आपयचय. देखून आयच्या ह्या पवित्र सभेंत सर लायक आनी धार्मीक पंगडांक हें देवाचें उतर लागू जाता. फरिजेवांचें व्यक्तित्व आमचे भितर आसूं नजो. बावटाचें गूंड जाणवाय आनी बावट सांबाळचे शिकोवचे आमकां जाणवाय आसा जाय. जेजून फरिजेवांचें तांचे साली खंडन केल्यार तांचें शिकोवण खंडन करूंक ना. कित्याक म्हळ्यार तांकां गूंड जाणवाय आसली. धर्मशास्त्र ते शिकतले, उरल्यांक ते शिकयतले. देखून लोकांक म्हणलें तुमी शिका. पूण म्हजे भाव भयण आमकां कातोलिकांक आमचें पयलें प्रॉब्लेम म्हळ्यार आमचें ती आसचें नेणारपण. वर्सां वर्सां आमी क्रिस्तांव जाल्यार आमकां पवित्र सभेची सतांचे कितली पवित्र सभेची सतां आसात, पवित्र सभेची शिकोवण आसा, देवाचें उतर आसा, ताचें नेणारपण आमकां आसा.
आजकाल आमच्या भुरग्यांक उबीतून शिकोवंक येवप्याक बायपाटी येना तांणी बुकांतले भुरग्यांक शिकोवचें कित्याक म्हळ्यार तांणी शिकले विसरून गेला देखून जर तर आमकां बावडटाची ती गोंड जणवाय आमचे भितर ना जाल्यार बावट सांबाळचें कशें देखून बावटसो गूट सांबाळणाराक बावटची गोंड अणभोग जायचे ते पयलें दुसरें नितळ अंतस्करणाचें जायचें क्रिस्तांवपण म्हळ्यार एक बुकाचो धर्म न्ही तत्वशास्त्र शिकचें न्ही क्रिस्तांवपण म्हळ्यार क्रिस्ता बरी जावचें हांव कळटे आनी बऱ्या काळजाचो म्हजे बरी तुमी जाया क्रिस्तांव म्हळ्यार क्रिस्ताचें प्रतिरूप जावन आमी जियोवचें देखून सांव पावलो फिलिपकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा 3 अध्यायांत जायतीं जाणां आपल्या साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले बरी चलतात फाटीं आमची साल समकण आसा वळ्या त्या कुर्साक जेजूच्या जिविताक विरोध आसले बरी भोगता देखून नितळ अंतस्करण म्हळ्यार प्रामाणीकपण ना जाल्यार आमी शिकोवचें व्यर्थ एक ल्हान भुरगें इस्कला वयतालें त्या भुरग्याक बरे मार्क्स कडच्यान बरी आशा आसले ताची मिस्सी बरें करून शिकयताले मस्त मोग त्या मिस्साचेर बरें शिकयता मम्मी बरें शिकयता तप्प जाल्यार सांगून दिता म्हणटाली पूण पयलें एग्जाम जाल्ल्या उपरांत ते भुरगे आयिल्ले मम्मी सगळें वेस्ट जालें म्हणालें आय हेट माय मिस काल जालें पुता तुका परीक्षा बरोवन आयी हांवें बरयलां मम्मी पूण काल जालें मम्मी मिस्सान कितें केलें गोत्ताय तुका ते LKGचे मिस्साची पूत आसा पळय ताका फाटल्या बंकार बसयला आनी सकट सांगून दितली मिस आनी डोंट लूक बॅक म्हणटा आमकां म्हळ्यार म्हाका पळयना फाटी पळनाका म्हळ्यार कळटा न्ही टिचरान सांगून दिता म्हूण सांगून आनी ते भुरगे आय हेट मिस बिकॉज शी इज हेल्पींग द अदर चायल्ड जर ते प्रामाणीकपण आमचें तें ना जाल्यार भुरग्यांक आमी कशें शिकोवचें तेंच आज जावं पुरो आमी टिचरां वा संघ संस्थेचे येजक वा धार्मीक कोणीय जावं दी सांपल म्हणटा कोणीय जावं दी आमी प्रामाणीकपणान जियेचें एक उतर म्हाका म्हज्या एका मिटिंगार म्हणलें पयलें सांगलां जावं पुरो एका मुखेल्यान म्हणलें मास्टर दारी मेले निंतु उच्च वैद्रे मಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳೋದು ಯಾರು ಮನಸ್ಸು ಪೈಲೆಂಚೆ ಕಾಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಾತ್ಲಿ भुरग्यांक क्लास उडले कूडले मुतोंग हडतले कहीं रुका म्हळ्यार आमगे कहीं कण आसा थंयसर मास्टरांक रावण बडी काडून धांवणो जाले होगिरो म्हणून जर तर मास्टरच मार्गार रावण मुत्ता जाल्यार भुरग्यांक बुधबाळ सांगचें कोणें ती उतरां म्हाका केदाळे विसरूंक जायना अशिकपी मनीस जर आमी प्रामाणीक न्ही जाल्यार आमचें कोण आयकता देखून दिसून म्हळें तांची जिणी पळयनाकात अरिजेव ते जियेनात तशें तिसरें नैतीक मौल्य आमकां आसा जाय नैतीक मौल्य ना जाल्यार आमचें शिकोवण व्यर्थ एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांव पावलो 4 अध्यायांत 17 म्हणटा सोमयेच्या नांवान हांव तुमकां सांगता तुमी ह्या फुडें अणभवट्या बरी जियोवचें न्ही लज मर्याद सांडून सादिलायेचें जिवनाक तांणी वेंग मारलां आनी सर तरेच्या बुरश्या कामाक आपणाकच तांणी विकून घेतल्यात क्रिस्ताची शिकवण तशें न्ही क्रिस्तांवपण तें न्ही देखून आज ह्या काळार बदलच्या काळार मगाच्या भाव भयणो आमी उडास दवरूंक जाय आमचें नैतीकपण आमची भुरगीं पळयतात एका भुरग्याक इगर्जेच्या लग्गी आसल्या भुरग्याक एका पाद्रवान म्हाका म्हणलें ते भुरगो मोबायलार कितें कितें पळयता म्हणून आवयक कंप्लेन कर ताका पाद्र्या बाबडे बुधबाळ सांगलें आनी पाद्र्यान बरें एक बुधबाळ सांगलें भुरग्याक इल्लो सुदारलो सदां मिसा येतलो एक 3 म्हयन्या उपरांत तो भुरगो आवयचे मोबायल हाडून पाद्र्या बाग दाखयता फादर मम्मीचे मोबायल पळया मम्मी कितले बॉयफ्रेंड पळया कसले मेसेज पळया म्हजें कंप्लेन मम्मीन तुमकां हाडना येयल्लें न्ही पाद्रा म्हळें डाडाक कोणी सांगलाय रे डाडाक सांगल्यार फिनीश मागीर आमकां गरज ना म्हणालो मग अशें भाव भयण नैतीक मौल्यां जर आमी पाळिना जाल्यार परिजेवांचें व्यक्तित्व आमचें तें जियेता चवथें खलटेपण म्हळ्यार जुवां बाबतिस्तान म्हणलें ताणें वडत वच जाय हांवें ल्हान जावन तें जाय ही मस्ट इनक्रीज आय मस्ट डिक्रीज आमच्या सेवेंत वो मनोभाव आसा जाय आमचे भितर हिडन अजेंडा आसूंक नजो
फरिजेवांची पिढा आमची भितर आसूंक नजो. पयली बसका पब्लिसिटी स्पर्धात्मक संवसार आज हर एकल्या की पयलें नांव जाय आमकां पब्लिसिटी जाय देखून आज आमचें वाडावळ उणी जाता. इगज मतेंत पब्लिसिटी केला जाल्यार ते देवाच्या महिमेक जाय पवित्र सभेच्या महिमेक जाय आमच्या वैयक्तीक आमच्या लाभा खातीर न्ही. देखून आज पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पवित्र सभेच्या विसांव कामांत क्रियाळ जायचे तर आमी कलते जाय राजकीयांत एक हिडन अजेंडा म्हणटात आनी एक पब्लिसिटी दोन आसल्यार राजकीय पक्षा मुखार येतात. म्हजे भाव भयणो आमचें तें आमच्या पवित्र सभेंत असलें हिडन अजेंडा वैयक्तीक नांव ना. पवित्र सभा वाड जाय फिरगज वाड जाय जेजूच्या नांवाक महिमा जाय म्हजें न्ही. तसलो मनोभाव आसल्यार मात्र आमचे पवित्र सभेची वाडवळ जाता. नाजाल्यार आमी कपटपण दाखयता. आमचे पवित्र सभा आमचो वावर कमिशन वर्क न्ही. आमी आयकलां न्ही 10% कमिशन 20% कमिशन. आमचो वावर मिशन वर्क देवाचें मिसांव. कमिशन म्हणटा आसतना पयशे जायचे म्हणना नांवा खातीर जावं दी आनी खंयच्याय खातीर जावं दी आमी करता पवित्र सभेंत तें क्रिस्ताक विरोध वेता कुर्साक विरोध वेता. देखून म्हज्या भाव भयण जेजू म्हणटा तुमी कालतो जाय आमचें तें कालटेपण आसा तें कालटेपण आमकां कालवारीक आपोवन व्हरता. आमचो मेस्त्री कितलो कालतो नांवा खातीर पब्लिसिटी खातीर जेजून कांय करूं ना. गूण केल्ल्या उपरांत घरा वच कोणाक सांगनाका म्हण जेजून म्हळें. पूण आज आमी पळयता आमचे भितर नांवां खातीर एक फोटो काडूंक जाता आसतना धांवन आयिल्लें एक सेल्फी काडूंक व्हडल्या मनशा वाट बेसपा आयलो कोणी एकलो आयलो आनी आमचे स्टेटसांत गेल्ले कुठले आमी व्हडली मनशां जाता. पूण तीं सेवा करूंक काम करूंक कोणी आसनात खाली फोट्या खातीर नांवां खातीर मात्र आसतात. तसले मुखेली आमी जायनाये. नितळ काळजाचे अंतस्करणाचे बऱ्या सालीचे आनी बऱ्या मेस्तीचो खरो पटलाव करचे सेवक आमी जाय शिवाय आमी मेस्त्री जायनाये जेजू मुखार. देखून तो आमचो गुरू तो आमचे मस्तक तो आमच्या हिंडाचो खरो श्रेश्ठ गवळी मनशाकुलाचो सोडवणदार तो शिकोवणदार तो वाट तो सत तो जिवीत हे आमची पब्लिसिटी जाय सोडल्यार आमचे वैयक्तीक जिवीत न्ही. देखून केदाळा आमी आमच्या लाभा खातीर करता ते कमिशन पयशे जायचे म्हणना ते आमच्या फायद्याक आमी करता. पूण पवित्र सभा वाडत जाय फिरगज वाडत जाय जेजूचें नांव वाडत जाय. ते मनोभाव आमच्या संघ संस्थांनी धार्मिकांनी येजकांनी केदाळा बांदून हाडलो. जेजूची पवित्र सभा वाडत वाडत वयतली. आमेन. पानांकु 108 108. मुगाळ भाऊ भयणो आमी भेटूंचें बलिदान सरपत्वेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकडे वळवे आमच्या आणि पवित्र सभेच्या नावात सर्वेस्पोर मानून घेऊ.
प्रेतीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगेवन लॉरेस जमनीत वंपलेल्या गोवांच्या कणाबरी आपल्या जीवाची या संवसारांत कांयच पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षीच्या मरणावरी महिमे वंश जालो आनी पवित्र सभेक शुभम पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराचे सडवणे पसत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. तें तूं मानून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंत लॉरेस आमच्या पात्रोनान तुज्या पावलांनी चलोवन आपले रगत व्हरोवन तुजी विचित्र पदवी आमकां दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रतिमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडोवणी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेने कस्टमरान सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो ताणें मोडलो. तो आपल्या शिसांक ताणें दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन मसलो ती आपल्या शिसांक ताणें दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी खराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावट तसो गुटू परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणीचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनमसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परांक ऐक्या प्रतिमेचेर विस्तारल्या म्हज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियान बापांक, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे जे की वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा म्हज्या बापाय फेलिक्स फिलीप डिसोजाची काकूळट कर.
ताका हे संवसारांतलो तुवें एका म्हयन्या आदी आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मरण पावलो तसोच ताचे बराबर तो पुनः जिवन जावं म्हणून हांव मागता. पुनः जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जुदीचो पती भाग्यवंत देवदूतां भाग्यवंत लॉरेस आमचो शारोती आनी सरू काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देव आमचो मोगाळ बापय आमी सकट देवा बापाची भुरगीं मोगान ताका आमच्या बापा म्हणून उलो मारया. आमच्या बापा तुजेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो दाराचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काळीं पडूं नाका सर्वेस्परा सर्वायटांतलें विघ्नांतलें अनमरांतलें पिडेशिडेंतलें दुश्टिकायेंतलें खोटेपणांतलें आनी सतराच्या अवघडांतलें आकस्मीक ना तयार मोडनांतलें आमकां सगळ्यांक तूं निवार. दये करून ह्या जिवितांत तुजी सबस्तकाय आमकां तूं दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशें नत्रेक आमकां तुजें उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर विघ्ना आकांतांतलें वाटय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक तुज्या आपोस्तलांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही सोम्या पूण आमच्या भवर्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां तुजी शांती दी आनी आमकां एकवटान आनी मोगान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो एकवट असो गुज जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया वो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयली आमी समेस्त सुभागी. भलायकी मेळटली. ಪಾನಾಂಕೋ 176 176.
उबी रावया. प्रार्थुया. जेजूच्या नामच्या भोव मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवान लोरसाच्या काळजा बरी आमची काळजां, आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आलू पदरांक वगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयेन बसा. भाऊ महिनो मंगळाराचो दीस, करेजमाचो दीस, तरी आमच्या पात्रोणाच्या नोवेनाक आमी हांगासर हजर जाल्या आनी आयचे भक्तीपण चलोवंक हांगासर आयिल्लो पाद्राप जावन आसा फादर स्टॅनी मोंतेरो. पयले तो बचप्या सांत जुआंव पॉल दुसऱ्याच्या पुनशेताचो आत्मीक निर्देशक जावन आशिल्ले. आतां प्रस्तूत ते वलविनहळ्ळी चॅरिटी सिस्टरांचे चापलेन ते जावन आसात. भोव अपुरब्या रितीन आराधन केलें. सुम्या संगी आमकां ताणें एकवटायलें. तशेंच मिसा वेळार आयच्या वाचपाचेर लक्ती जालो भोव अपुरबायेचो प्रसंग आमकां आमच्या सगळ्यांच्या जिणेक लक्ती जाल्ले लिसांव तांणी आमकां दिलें. तांचो तुमचे समेस्तांचेर आमी उपकार बावडटा. तांकां बरी भलायकी मागता. तशेंच तांच्या मिसावान तांकां जैत मागता. थँक्यू फादर स्टॅनी फॉर कमिंग हियर अँड कंडक्टींग टुडेज डिवोशन. हांगासर आयिल्ल्यार गांवपटोवणी वाचून सांगता आनी तशेंच त्या सामाय एकल्याची पाट दूख संपूर्ण गूण जाल्या खातीर देवाक अर्गां पाटयल्यान. एकल्याक कॅनडावेची सगळें प्रोसिजर जावन थंयसर वचूंक ताका तयार जालां. देवाक तो अर्गां दिता. एकल्याच्या दोळ्यांचेर आयिल्ले पोडू संपूर्ण गूण जाल्ले पासून देवाक अर्गां दितात. एकल्यान एग्जामान बरे मार्क्स काडिल्ले पासून देवाक अर्गां दितात. एकल्याक IELTS एग्जामान ताणें आशिल्ले रिजल्ट मेळ्ळां. देवाक तो अर्गां दिता. दोगांक काजारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळिल्ले पासून देवाक अर्गां दितात. एकल्याक परगांवान बरें काम मेळिल्ले पासून देवाक अर्गां दितात. दोग जाण विजिटींग विजार आशिल्ले परगांवान तांकां बरें काम मेळ्ळां. देवाक अर्गां पटयलां. एकल्याच्या कुटुंबांत आशिल्लें झगडें रावून समाधान आयलां. देवाक अर्गां दिल्यान. दोगां जाणां भुरग्यांक बरी बूद आयल्या. देवाक तें कुटाम अर्गां दिता. दोन काजारी जोड्या मदें मनास्ताप आशिल्ले राजी जावन सांगात आयल्यान. देवाक तेणें अर्गां दिल्यान. एका कुटुंबांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासून देवाक अर्गां दितात. एकल्याच्या कुटुंबांत मागण्याक हजर जायनातलीं आतां सक्कर संदे मागण्याक हजर जातात. देवाक अर्गां पाटयल्यान. भाव भयणो जायते उपकार हांगासर आमच्या भाव भयणीक मेळटात म्हणल्यार ताणें साक्ष दिल्या. आमचे हात उबारया आनी ह्या सर उपकारां खातीर आमी सोम्याची स्तुती करया. म्हजे उपरांत म्हणा. अर्गां तुका सोम्या जेजू. मोकळाप तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. मोकळा सोम्या जेजू. हांगासर येवच्या आनी मागणें करच्या. सर भक्ती करच्या जिवितांत आनी मागले उपकार तांकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. पिडा तुवें गूण केल्याय. बरें काम तुवें फोव केलाय. भुरग्यांचें देणें तुवें दिलाय. ह्या सर उपकारां पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या जिणेंत जायतें बरेंपण तुवें केल्ल्या खातीर बरी भलायकी दिल्ले खातीर हांगासर आयच्या दिसा नोवेनाक येवंक फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू. मोकळाप तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. आराधन तुका जेजू. मान तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 Love
हांगासर आयिल्लीं त्या सामा अशीं आसात. एकल्याच्या आंगार पडची एलर्जी गूण जावचे पसत मागणें विचारलां. एकल्याचो हात गूण जावचे पसत आनी बरी भलायकी मेळचे पसत. एकल्याच्या आस्तीचे रेकॉर्ड्स बऱ्या रितीन जावचे पसत. एकल्याच्या एका कुटुंबाच्या भुरग्यांनी तांच्या एग्जामाक बरें तयार करून पास जावचे पसत. एकल्याच्या शिरांचे प्रॉब्लेम्स नर्व्स प्रॉब्लेम्स गूण जावचे पसत. एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचे पसत. एकल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वेचे पसत. एका चेरक्याच्या पँकडाची एलर्जी गूण जावचे पसत. एकल्याचो पाय गूण जावचे पसत. एकल्याच्या कोर्टाच्या केजीन बेगीनच ताका इत्यात जावन जैत मेळचे पसत. एकल्याची सर्जरी नासतना पाय सारको जावचे पसत. एकल्याक एक परमनंट काम मेळचें पसत. एकल्या गांवांत या परगांवांत ताणें आशिल्लें बरें काम बेगीनच मेळचें पसत. एका दादल्यान आपल्या अन्य स्त्रियेचो सहवास सोडून आपल्या पत्नी लागीं बरी जिणी जियोवचे पसत. एका दुबळ्या कुटुंबाक एक बिडार फोव जावचे पसत. एका स्त्रियेचो बाणतेर बऱ्या रितीन जावचे पसत. 4 जाणां काजरी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फोव जावचे पसत. 8 जाणांक बरी सैरीक मेळचे पसत. एकल्याचे बिझनेस बऱ्या रितीन बरें जावचे पसत. एकल्यान आमाल पिवून येता सुटका जोडचे पसत. 2 भुरग्यांनी सारकें उलोवचें पसत. एकल्यान चिंतिल्लें काम बऱ्या रितीन जारी जावचें पसत. एकल्यान चिंतिल्लें काम ताणें पंथा पावोवचें पसत. एकल्याच्या मतीक समाधान मेळचें पसत. एका कुटुंबांत सर्वांनी माया मोगान मागण्याक हजर जावन बरी जिणी जियोवचे पसत. एकल्याच्या मतीक समाधान मेळचें पसत. 2 जाणांची कॅन्सर पिडा सोसूंक तांकां विशेश कृपा मेळचे पसत. एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पसत. 2 जाणांक IELTS एग्जामांत पास जावन तांणी वेच्या गांवाक तांकां वचो फोव जावचे पसत. एकल्या परगांवाक वचून थंयसर बरें काम मेळचें पसत. एकल्याक ताच्या मतीक समाधान मेळचें पसत. हांगासर आमच्या सालोरसाच्या पांयां तळा पडिल्लीं त्या समांतर थोड्यांनी प्रत्येक रितीन आमचे लागीं मागणें विचारलां. ती त्या समाची आसात. आनोरा मरिया 4 वर्सांच्या भुरग्याक सगळी रात ते निदाना आवय बापायनी ह्या भुरग्या बसत मागणें विचारलां. एंड्रिया म्हणल्याक शिकोवंक बरी मोत मेळचे बसत. रोशन आनी आल्बर्ट आनी दोगांयनी आमाल पिवणे सोडून बरी जिणी जियोवचे बसत. सेलीन म्हणल्याची गॅस्ट्रिकाची पिडा गूण जावचे बसत. जॉस्विन म्हणल्याक बरें काम मेळचें बसत. केविन म्हणल्याचें काम परमनंट जावचें बसत. एकल्याक ताणें आशिल्लें बरें काम गांवांत या परगांवांत बेगीनच मेळचें बसत. एका खाजरी जोड्या मदें उब जालो मनाभेद पयसावन तांणी परत राजी जावचें बसत. तशेंच बाबा भयणो हांगासर तुमी ह्या नोवेनाक येता आसतना जायत्यो तुमच्यो गरजो हाडून येयल्या. तुमी हांगासर त्या साव घालूं ना जावं पुरो आमची त्या साव आमकां आसात. जायतीं जाणां भक्तीपण हांगासर येवंक साथ दितली. तांच्याच घरांनी थोडीं आस्पत्रेनी आश्रमांनी रावन पळयतात आनी आमचे पासून ती मागा फादर म्हणटात. हांगासर करचे मागणें ती पळयतात. तांकां भोव बरें जाता. हांगासर हे मागणें तांचे पासून आमी भेटोवया. त्या सावां इस्तारल्यांच्या त्या सावां पासून ती आमी मागया. आमची त्या सावां आमच्या मती काडी एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. कितें त्या सावां तुमी घेवन आयल्यात. कसली तुमची ती गरज आजून ती तुमकां फोव जावंक ना. पदरेपण आराधनाच्या वेळार सांगलें भवार्थान मागलें गूण भवार्थ आमकां आसा. आमी मागलें आमकां मेळटा. भवार्थान मागया. आमी मागच्या पयल्या खंयच्या वस्तूंची आमकां गरज आसा म्हणून आमचो बाप जाणा म्हण जेजून सांगलां. तरी जेजून आमकां मागा म्हण सांगलां. मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें. बडया तुमकां उक्तें जातलें म्हणटा आमचो स्वामी. तर हांगासर आमी आयकलें त्या सावां पासून ही भक्तीपण पळयतले त्या सावां पासून आनी आज आमी हाडून येयल्या त्या सावां पासून आमी मागे सगळीं त्या सावां देवाक समर्पीत करी. आमचे हात उबारया आनी देवाक आमी उलो मारया. सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू आमची काकुळट कर. आमच्या मागण्याक खाण दी. आमी आयकल्ली ही सर त्या सावां ह्या भावा भयणीचे कश्ट तांची बेजाराय तांची पिडा शिडा आमी तुका समर्पण दिता. आमचे लागीं प्रत्येक रितीन मागणे विसरल्यांची ते सावां आमी
आम्ही तुका समर्पण दिता आम्ही तुका समर्पण आयच्या दिता. आयच्या दिसा दिसा या नव्याना घेता आसतना या नव्याना घेता आसतना आमच्यो गरजो घेवन आमच्यो गरजो घेवन आमची तेसावां घेवन आमची तेसावां घेवन हांगासर आमी आयल्या हांगासर आमी आयल्या. तूं ती जाणाय सोम्या तूं ती जाणाय सोम्या. आमी तुका ती समर्पण दिता आमी तुका ती समर्पण या दिता. घडये या घडये हे भक्तीपण भक्तीपण घरांनी घरांनी आस्पत्र्यांनी आस्पत्र्यांनी आश्रमांनी आसून आश्रमांनी आसून पळयतल्यांची पळयतल्यांची सर तेसावां सर तेसावां तांचे कश्ट तांचे कश्ट तांची पिडा शिडा तांची पिडा शिडा आमी तुका समर्पण आमी तुका दिता समर्पण दिता. तुजी खुशी वयतर तुजी खुशी ही वयतर. तेसावां जारी कर तेसावां जारी कर. आमकां बरें कर आमकां बरें कर. आमी मागले आमी मागले. तुज्या खुशे प्रमाणे तुज्या खुशे ते प्रमाणे आसा जाल्यार आसा जाल्यार आमकां दी सोम्या आमकां दी सोम्या. आमची काकुळट कर आमची काकुळट कर. आमकां बक्षी आमकां बक्षी. आमचो बाबाट सडय आमचो बाबाट सडय. आमची पिडा गूण कर आमची पिडा गूण कर. अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू. ओगलाप तुका जेजू ओगलाप तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू स्तुती तुका जेजू. आराधन तुका आराधन तुका जेजू जेजू. मान तुका मान तुका जेजू जेजू. वंदन तुका वंदन तुका जेजू जेजू. जय जय तुका जय जेजू जय तुका जेजू. जेजूच्या देवी म्हणया आनी आमची सगळीं त्या सामामी तुमी समोर उरली गीत गावन नवेन प्रारंभ करया सांगोळेसलागी मागणी येजैते वन पवित्र प्रधान सेवक आणि मार्टिरा प्रत्यापातीन आणि भरोशा आणि सश्येया दयेनमचे प्रार्थन ऐक आणि तुझे जिने परी आमची जिने निरूपित करूंक आमकां आदार दी देवाचे आणि पेल्याची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी देवा ते आमचो बाबावर सदय आमच्या सत्या जीवनान पवित्र देवच्या तळण्याचे जैत करूंक आमकां मजत दी तवळ तवळ पवित्र साक्रामेंत आमी जोडून आमचो बाबावर दृढ करूंक आमकां बरें मोन दी दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गदांतल्या देव उदार जावं आनी जगसान पावोवंक आमकां दया कर पवित्र एवकारिस्तांतय आनी मागण्याच्या जिवनान आमकां आकर्शीत कर कुर्सार केलेल्या जेजुताव आमच्या जिणेक आमी प्रेरण सोडून सर्गीच्या राजा पासून वावरूंक आमकां बळ दी आमच्या सोयरी वजनाक आनी पवित्रचे मुखले कामे आनी महान शिल्पी जावं तुजो आदार पटय क्रिस्तावाक आनी भावार्थां शेणिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख म्हळ्यार शिकर भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियो बाकी मोर मरोन सर्गात तुजे संगीत देवाक वळसूंक आमकां भोव जावच्याक आमचे खातीर देवा लागीं विनंती कर मागता आमेन. समयाच्या नावी आमचो आदार सर्वेस्पो तुमचे सवे असो प्रार्थया सर्गींच्या बापा विवेतराच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणांक सांपडल्या ते तुजें काळीज कितलें मवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितांक दाखयल्यात त्या स्पिरिच्या सेवकांक सान लोरेसान आपले जिणी आनी मोरणान जायती आजापां करून तेच मवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडली ताच्या विनोणी आमचो बावार्थ वाडय आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवरांतले आमकां निवार ह्या घडी आमी उसारले आनी उसारणांतले विनवणे आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं मिसासो तसेच रिलेकेचो आशिर्वाद आमी घेवंक आयती जावया आमा बसद विनाती कर भाग्यवान लोरेसा प्रार्थुया सर पदवेदरा देवा भाग्यवंत लोरेसाक आमच्या पात्रोनाक उज्यांच्या वळवळ्यांच्या जैतवरची विशेष सकत तुवें दिली आमच्या वायट वाटण्याचो उजो पालवोवची सकत आमकां दी आमी बाबार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां करपा दी क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. एक मिनीट बसा बाबा बेरिनो. आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान हांवें प्रत्येक जावन म्हज्या पप्पाच्या आत्म्याक भेटयल्लें. पप्पा सरोन 1 म्हयनो जाता. फेब्रुवारीची 13 तारीख ती आयतारचो दीस सकाळीं सुमार 9 वरांचेर म्हजो बाब घरास देवाधीन जालो. म्हयनो घडये भितर पाशार जालो. 98 वर्सांची प्राय. तरी तितल्या प्रायर सुरलो जाल्यार आमकां सक्कड भुरग्यांक मस्त दूख जालें. आमी मस्त रडले. हांव कारण एकच आमची मम्मी सोरोवन 38 वर्सां जाल्ली आनी मम्मी सरल्या उपरांत बाबाचो आनी मम्मीचो मोग आमकां बाबानूच दिल्लो. ताका भुरगीं म्हणा जीव सक्कड भुरग्यांचो तो मोग करतलो. ताच्या याजाक पुताचो ताका वर्तो मोग आसलो. हर एका दिसा मरण पावल्या उपरांत हांवें ताच्या आत्म्याक मीस भेटयलो आनी ताणें सांगिल्लें म्हाका एक उतार उडास आसा. पुता मेल्या उपरांत हर एका दिसा म्हज्या आत्म्याक तूं मीस भेटय म्हणटालो. तें काम हांव करूनच आसा. आयच्या दिसा म्हयन्याचो उडास कान मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी तुमी इतलीं जाणां हांगासर आयल्यात तुमचो हांव उपकार भोगता. सांगात दिल्ल्या आज नव्यान आनी भक्तीपूर्ण चलिल्ल्या फादर स्टानी मंतेरो आमचो सहाय्यक विकार फादर रुपेश तावरोचो उपकार भोगता. बाबान आमकां जायतें दोळ्यांक दिसनातलें दिर्वें तो सोडून गेला. तुमी मोरणाक आयिल्ल्यांनी पाद्रपान दिल्ल्या श्रद्धांजलीन ताचें जिवीत तुमकां कळना. तो एक विशेश मागण्याचो मनीस, देवाच्या उतराचो मनीस. ताच्या हातांत 20 मिस्तेरांचें कोंत आसतलें. ताचो बायबल तुमी पळयशात जाल्यार तो कितले फाटी वाचला म्हण म्हाका सलत दिसता. हांवें तितले फाटी म्हजो बायबल वाचूंक ना. देखून इतलें बरो बापूय आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिता. हांव आनी म्हाका मस्त दूख सुमार जाणां दिसतालें फादराक कित्याक तितलो रडतालो घेवन. म्हजो आनी बाबाचो संबंद तितलो क्लोज आसलो. हांगासर आयिल्ल्या वेळार म्हज्याच रुमा कुशीन तो न्हिदतालो. पण म्हाका कळीत नासलें सकाळीं वेग्गी उठचें जालें. उठोवन म्हजे पांय पुसचे जाले. पांयाचो हुमो गाणीवन सांगलो. चिंतनान दूख येता. तरी बापायक 9 आनी 8 वर्सांचे हांव दिल्ल्या खातीर आमी सक्कड कुटुंबाची भुरगीं आमी 5-6 जाणां भुरगीं, एक भयण, 5 भाव आमी सक्कड देवाक अर्गां दिता. इतलो बरो बापूय आमकां दिवन इतलीं वर्सां आमकां दिल्ले खातीर. दूख आमकां बगताच हें सहज. आमच्या दुकान तुमी समयस्ताने सांगात दिला, आदार दिला, मागणें बसयलां. तुमचो समेस्ताचो उपकार भोगता. आनी आज आमी म्हयन्याचे मीस घरा वटलें करूंक ना. आज हांगासर तोरी एका मंगळारा नोवेनाक येतालो. ताचो जागो खंय वो ते कडेन जागो आनी सगळें मीस तो दिंबी घालून भेटयतालो. देखून हांव तुमचो उपकार भोगता. आनी हांव पात येता खंडीत म्हजो बापाय सरकार आसा म्हजे खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, म्हज्या भुरग्यां खातीर आनी जी कोण ताका वळखीचें आसा तांच्या समेस्तां खातीर ह्या पिरगस कुटुंबाक तो मागोवन धाडटलो. परत तुमचो उपकार भोगता. लास्टाचें मागणें जातच आमी थंयसर जेवणाक येता आसतना थंय बापाचें पोर्ट्रेट दवरल्या आनी ताणें त्या पोर्ट्रेटी म्हाका ताणें उपेग केलो तो बायबल आनी ताणें बापारिल्लें खोंत तें हांव हाडून आयलां. म्हाका ती रेलीक जावन हांव दवरतां. खोंत निमाणे घडी हांवें ताच्या निर्जीव कुडी वयलें काडलें. तुमकां पळय तें खोंत आमकां प्रेरण ताचें जिवीत. हांवें म्हज्या बापायची वडवीक सांगची न्ही जाल्यार ताचें जिवीत आमकां सगळ्यांक प्रेरण. ताका वळखीची सक्कड म्हणटात. तो एक भगेवंत मनीस. आनी ताच्या मरणाक 1000 जालो लोक 1000 जाले आजाक पळयत आसा न्ही जावं म्हज्या बापाय ते मस्त जाणांक अभिमानान गौरव आसलो. तुमचो समेस्ताचो उपकार भोगता. आनी सर्गीच्या राजान तावन आमकां सगळ्यांक तो बरें मोगोन धाडून दी. आयचें जेवण म्हज्या भयणीन, आमकां एकच भयण, म्हज्या बाबाच्या उडासाक श्रीमती एमिल्डा पिंटो मुंबय आसा ती, तिणें आनी तिच्या कुटुंबाचें स्पॉन्सर केलां. ह्या जेवणान तुमी सगळ्यांनी भागीदार जाय आनी बाबाच्या आत्म्याक तुमी मागा जाय म्हूण म्हजी कलती विनंती. परत तुमचो समेस्ताचो उपकार भोगता. उबी रावया. जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. समेच्या बडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली. आनी मान मरिये कृपेन बरुले समी तुजे सांगत आसा. श्री आमी तरतून सुदेव आनी सुदेवी फळ तुजे कुशीचे आपले सुमेची साकर मान मरिये कृपेन बरुले समी तुजे सांगत आसा. श्री आमी तरतून सुदेव आनी सुदेवी फळ तुजे कुशीचे आनी देवाचो पुत्र मनीस मान मरिये कृपेन बरुले समी तुजे सांगत आसा. श्री आमी तरतून सुदेव
आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे इंजिजो भगवती देवाची महिमा बसवत विनंती कर महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र देवा के लेबडवे आमच्या तब्येत म्हणजे मोठा वडाय करा संभाळ सलई आमेन सस्ना सर्विशोषी प्रार्थना सर्गींच्या मोकाळ बापा आम्ही तुका गंदिता प्रत्येक जण हांव तुका गंदिता एक देवत बापाय म्हाका तुवें दिल्ल्या खातीर तो तरुण आस 1 म्हयनो संपता ताचो हांव उडास काडटा ताच्या आत्म्याक सस्नाचो विशव मागता तशें जायचे दिसा ह्या भक्तीपणाक आयले सकट परजे बसत मागता सकाळीं ताणें दोळपर्यंत आत्मीक रितीन आमी दादोसी जाले हांव तुजें आराधन आमी केलें देवाचें उतर आमी आयकलें पवित्र क्रिस्तान आमी भाग घेतलो आत्मीक घटाय आमकां मेळ्ळी ह्या दनपारबरा आमच्या कुडीच्या जेवणाच्या खाणाक आमी येता हांव जेवण आमकां स्पॉन्सर केल्ल्या एमिल्डा पेंटर तिच्या कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद घाल हें जेवण शेवतेलें आमच्या समेस्तांचेर आनी जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्या जेवणा वरवीं घटाय घेवन आमचें काम करूंक आमकां तूं बोल आनी घटाय दी आत्मीक रितीन आनी दैहीक रितीन आमची वाडावड कर आमकां समेस्तांक तुज्या राजांत जिवंक फोव कर भवार्थांत घट कर आनी बरो शांतीर कर तूं जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक श्रेष्ठ तुमचे सोबे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म आमचेर आमी सेवच्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालून दी आमेन थंयसर बाबाच्या पोर्ट्रेटी मुखार इल्ले फुलांच्यो पाकळ्यो दवरल्यात तुमी लायनीर येवचें तुमचो मान सगळ्यांक वळखीचो तो तुमचो मान ताका भेटोवचो लायनीर एका लायनीर वचून फोट्या मुखार तुमी फुलां घालची मागीर जेवणाक वेचें सुमेस्तांक देव बरें करूं देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.